आज इंटरनॅशनल टी डे बेसिकली. Okay. सो दिसांतल्यान अशें कितले फावटी च्या पितात? दिसाक नॉर्मली मिनिमम एकदा नाजाल्यार 2 फावटी. 2 फावटी. ट्वायस. ओनली वन्स अ डे. कसली च्या पिवपा आवडटा? आले घालून गंजन घालून मिल्क टी. कुठे जा लेमन टी. दुधाची ऑलवेज दुधाची. ब्लॅक टी. ओके, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट टाइम टू हैव टी? मॉर्निंग. पूरा दिन ही रहता है. पूरा दिन. हाँ, कभी भी मिल जाए. कभी भी चाय मिल जाए. सांजो टाइम. Sunset time. Any best memory you have with tea? Yeah, any day when it's raining. आमी केन्नाय फ्रेंडा बरोबर खंय फिरपा वता घाटांतल्यान प्रवास करता तेन्ना बरें धुकें जाल्लें आसता, पावस पडटा तेन्ना जी रावन फ्रेंडा बरोबर टपरेर जी च्या पिता गरम गरम भजी बिजी खावन ती सदांच याद उरता. मेमरीज ना पूण एक कलीग जे सगळे वांगडा भायर येवंक मेळटा. एक 5 मिनटां 10 मिनटां ब्रेक घेता. ब्रेक एक आसता. हय. चाय पे चर्चा वेगळी मजा. वेगळी मजा. भायले मातशे पळयता फकाटां करता वयता ते खूब आवडटा. ओके, स्वता केल्ली चाय काय आनी कोणे? Prepared at home. मान केल्ली स्पेशल. Mama's tea. Mama's काय अच्छी होती है, कहीं भी एंजॉय कर सकते हैं. आयत्या बसून मेळटा ती सगळ्यात बेस्ट चाय.